आणि आता खबरो विस्तारान। सप्टेंबर 2015 सालात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान भाषेच्या आंदोलना खातीर तेको दिवपाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोंय प्रांतात स्थापित केल्लो। तो सोमारा विसर्जित केलो। गोंय प्रांत रचना वेंचणुका उपरांत रोखडीच विसर्जित करतले म्हण त्या वेळार घोषणा केल्ली। त्याच प्रक्रिये प्रमाण ह्या प्रांताचे विसर्जन केलां अशें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर हाणें उलोवन दाखयलें। आरडीएक्सो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सप्टेंबर 2015 भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनात निर्विघ्नपणे कसलीच अडखळ न येता पाठिंबा दिवपा खातीर केवळ आपत धर्म म्हणजे संकट काळात जे कितें करचें पडटा ते नॉर्मल बिहेवियर नसता, ते एबनॉर्मलीच डील करचें पडटा अशा प्रकारची सिच्युएशन। त्यामुळे आपत धर्म म्हणून स्थापन करपाक आयिल्लो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोवा प्रांत जो आसा तो आज पासून अधिकृतपणान ऑफिशियली विसर्जित करपाक येता। त्यामुळे तो विसर्जित जालो अशें आमी सगळे जाण मानतात। ही विसर्जन प्रक्रिया जी आसा ती मागीर आफ्टर थॉट आयिल्लो तो न्हय, सुरवातीकूच जेन्ना आमी भायर सरले तेन्नाच डिक्लेअर केल्लें आमी आनी त्या म्हणून आयलें। ताज्या प्रमाणे ही सगळी चल्ल्या विसर्जन करपाची प्रक्रिया। गोवा प्रांत एक घटक म्हणून जरी विसर्जित जाल्लो असलो एंटिटी म्हणून, जाल्यार सुद्धा आम्ही सगळे स्वयंसेवक जे आसा ताजे ते आणि सगळे कार्यकर्ते हांचो पूर्ण पाठिंबो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्यो मागण्यो आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान जो निर्माण केला तो गोवा सुरक्षा मंच हांका पूर्ण पाठिंबो शेवटपर्यंत हो हे स्वयंसेवक आणि कार्यकर्ते जे आसा तांचो आसतलो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या जन आंदोलना खातीर ज्यो भाबासुमाच्यो समित्यो स्थापन जाल्यो ग्राम, प्रभाग, जिल्हा आणि राज्य केंद्रीय या सगळ्या स्तरावयल्यो तातून ज्यो रचना केल्यो म्हणजे समित्यो स्थापन केल्यो तातून संघ स्वयंसेवक आसा आणि पब्लिकूय आसा। त्या सगळ्या संघ कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक जे आसा गोंयभरचे ते तांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांचेरूच आसताले कार्यरत, म्हणजे बाबासुमाच्या कमिट्यांचेर आशिल्ले। आणि ह्या वेळाचेर एक आवाहन हांव करता की गोवा प्रांत स्थापनेच्या वेळार जे सगळे स्वयंसेवक भायर सरले, कार्यकर्ते भायर सरले, ते जशे संघ शाखेन वताले, संघान वचप म्हणजे संघ शाखेर वचप, तर तशें परत संघ शाखेचेर वचप ताणें सुरू करचें अशा प्रकारचें आवाहन जें आसा तें आमी हांगाच्यान करता।